वेळग्यात कोमुनिदादीचो थोडोसो जागो आसा। वेळग्यात उद्योगीक वसाहत येवची म्हूण यत्न चालू आसा। कम्युनिदादी कडल्यान IDC करतली जमीन संपादन म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान सांगला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। एक गजाल महत्वाची जेणे आता उल्लेख केलो की आमच्याकडे कसो पळोवंक वता तर इतक्या पुराय जाग्यात आमच्याकडे फक्त कोमुनिदादीचो थोडोसो वेळग्यान जागा आसा, अतिरिक्त क्लियर टायटल जागा ना। कालूच हांवें कोमुनिदादीचे अटर्नी बाब म्हणजे खूब दीस जाले की सगळ्यांच्या सहकार्या ती इंडस्ट्री थंय येवची, पण तसो लेंथी प्रोसेस खंयची तरी एखादी कोमुनिदादी जागा एक्वायर करप आनी ताज्या उपरांत IDC सेटअप जावप। पण ताजो पयलो स्टेप जो आसा म्हणजे आमी फाटले 3-4 वर्सां हांवूय वेगवेगळ्या पद्दतीन विचार करतालो, पण तो विशय फुडें वचनासलो। ताजो पयलो स्टेप काल आमचे IDC जे खंयचीय जागा जर EDCन जर घेतली जाल्यार EDC तो प्रोसेस कंप्लीट करू शकता। आतापर्यंत EDCन केल्या, पण पयलूच शुक्रार दीस आमचे EDC जी आसा ती जागा येवन पळोवन गेल्या। त्यांच्यानी इंटरेस्ट दाखयला की आमी जागा डेव्हलप करता आणि आमी इंडस्ट्री खातीर प्लॉट दिवपाक तयारी आसा। पहिली स्टेप तेजी निदान सुरवात तरी जाल्या। फुडल्या वर्सभराच्या भितर अशा पद्दतीचो प्रकल्प वेगळ्या गांवांत हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो।